नव्या शेतांत उद्देगीक कोयर घालून रस्तो करतात. नुवेकारांची ताका हरकत. रस्त्याक गांवकारांचो विरोध ना, पूण उद्देगीक कोयराक लागून प्रदूषण जातले काय ना हाचो रिपोर्ट मेळ्ळ मेरेन काम बंद दवरपाचो थाराव ग्रामसभेन घेतिल्लो. तरी आसतना कोयरान मातयेन पुरोवंक सुरू केल्ल्यान नुवेकार तिडकल्यात. लोकांनी काम बंद वडयलें. नुव्या रस्तो करपाक उद्देगीक कोयर वापरतात. उदक आनी पर्यावरणाचेर ताचो वायट परिणाम जायत म्हूण गांवकारांक भंय. लोकांनी PWD आनी गोंय प्रदूषण महामंडळा कडेन RTI खाला अर्ज घालून केमिकल एनालिसीस टेस्ट आनी एनवायरमेंट इम्पॅक्ट अभ्यासपाक लायला. 18 सप्टेंबराचे ग्रामसभेत गांवकारांनी रिपोर्ट मेळ्ळ मेरेन रस्त्याचें काम थांबोवपाचें थारायलें. पूण सोमाराक काम परत सुरू जाल्ल्यान थळावे तिडकले. ती शेत पेड जाताय आनी जायत कोणी शेतां मेलें. तेका लागून आमकां तेज्यो ह्या स्लॅगाच्यो सगल्यो प्रॉपर्टी जाय जाय आमकां, इन्क्लुडींग लिचींग property and geotechnical characteristic of the slag, and on that basis आमकां सुटेबल आहा जाल्यार कळों जाय, ना जाल्यार आमी ऑब्जेक्ट करले हें घालपाक. आनी पोल्युशन बोर्डानूय आमकां हें दिवपा जाय कितें एनालिसीस रिपोर्ट फ्रॉम रेकॉग्नायज लॅबोरेटरी. कोयराचो पर्यावरणाचेर परिणाम जावचो ना असो रिपोर्ट मेळ्ळ्यारच रस्तो उद्देगीक कोयराचो थर घालून करचो अशें नुवेकार म्हणटात. प्रुडंटा खातीर समीर भट्ट. सांकवाळची उपसरपंच रोझालिना मोनिजा आड अविश्वास थाराव 7-8 मतांनी सोमारा पास जालो. पंच आशिल्ल्या 4 बायलांनी उपसरपंच पद एक वर्स वांटून घेवपाचें थारायलें. पूण रोझालिन राजिनामो दिवपाचें नांवच काडिना म्हण निमणे अविश्वास थाराव हाडून तिका काडली. हे 4 जो पंच मेंबर आले त्यांचे मध्ये अंडरस्टँडिंग एक हाडलें की वर्सा एकट्या डिवायड करून दिवपाचें. त्या प्रमाणे तेंगे डिस्कशन जालें आनी गेल 30 तारखेर तेणें सांगलें आपूण रिजायन जाता, आपूण रिजायन जावन दुसऱ्या चान्स दिता. जी आतां 1 जाण उरल्या तांकां म्हणजे 1 वर्सा एकट्या एक वर्स टर्म दवरलो तेणी. हे तेंचे मदीं अंडरस्टँडिंग आसलें. ते देंवपाकूय सोदिना आनी आमी कॉपरेशन करना, ताका लागून आमी ताका नो कॉन्फिडन्स मोशन फायल करुया. आनी ते दृश्टीन नो कॉन्फिडन्स मोशन फायल करून आयज हे नो कॉन्फिडन्स मोशन तेजें पास जाल्लें आहा. आतां पळया गोंयांतल्या हेर वाठारांतल्यो कांय घडामोडी. कळंगुटे जावपा आशिल्लो कोयराविलो प्रकल्प पुराय उत्तर गोंया खातीर न्ही, फक्त दर्या वाठारा खातीर आसतलो अशें मुख्यमंत्र्यान म्हणलां. प्रकल्पाक कांय लोक विरोध करतात. लोकांचो दुबाव पयस जावचो म्हूण मुख्यमंत्री प्रकल्पाचेर लोकांकडेन उलयलो. Colombo during tourist season generates anywhere up to 40 to 60 tons minimum. 80 tons. And we have done minutest of the clearances. आता environment impact assessment सुद्धा करपाची प्रोसेस चालू आसा. सगळ्यो गजाली आमी आता त्यो गजाली आमी सायमल्टेनियसली मूव करतात. त्यामुळे एकदा काय जाणांक दिसत की पण जो पर्यंत सगळ्यो कायद्यान आशिल्ल्या सगळ्यो गोष्टी जाग्यार ना तोपर्यंत प्लांट हे कमिशन जावचो. कोयराचो बरे तरेन विलो लावपाचेर सांकवाळ पंचायतीन खासा प्रेझेंटेशन घेतले. हे कार्यावळीक पंचायत वांगड्या सयत बिर्ला, सांकवाळ आनी जुवारी नगरचे सुमार 250 लोक आशिल्ले. गार्बेजचा अवेअरनेस प्रोग्राम केला ऑन द हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ गार्बेज improperly disposed and the proper segregation requirements that people are ready to take dry separated waste and wet waste should not be mixed up with dry waste, and the effects of both the things when it is done properly and if it is done improperly. So it was well attended, about 250 people attended. आओ जाओ गोय तुमारा हे नाटकाचो 100वा प्रयोग जावपाचो आसा. गोयचे सध्याचे सामाजीक परिस्थितीचेर उजवाड घालपी हे नाटक. दामू नायक हे नाटकाचेर उलयलो. गोयची कोंकणी रंगमाची आणि त्या सगळ्या कलाकारांनी केल्ले तातूंतले काम मेहनत ह्या बळाचेर आनी लोकांच्या बळाचेर आयज आओ जाओ गोंय तुम्हाला नाटकाच्या 100 प्रयोगा कडेन वाटचाल करीत फुडें गेल्लें आसा. ह्या नाटकांतल्यान आयच्या सत्य घटना म्हणजे जें कितें गोंयांत चल्लां आनी व्हडलो क्वेश्चन मार्क हाजेर कोण उपाय काडटलो ताजें विदारक चित्रण जें आसा तें ह्या नाटकान आसा. गोंयभर 99 प्रयोग साजरे करून मोकळे जाले आनी 100वा प्रयोग हो रवींद्र भवनाच्या ह्या सभागृहांत 25 तारखेक 7 जातलो. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट.
स्कुलांतल्या खेळगड्यांक मेरिट मार्क दिवपाचे पद्दतीचे खेळा धोरणांतले नेम बदलल्यात. अनुसावन बदलिल्ले नेम लागू करपाचो यत्न चल्ला. खेळांचे A, B आनी C अशे 3 गट केल्यात. A गटांतल्या खेळांनी कामगिरी सुदारपा खातीर सरकार चड आदार करतलो. खेळा धोरणाचो फेरनियाळ घेवंक सरकारान नेमिल्ल्या समितीचो वांगडी सचिव खेळा संचालक प्रभुदेसायान बदल सांगले. The new pattern that we have decided to implement is a kind of cumulative system in which once the sports persons participate at taluka level and qualifies for district and further for state level, he would be earning marks at every stage. What is the reasoning behind this pattern of sports policy marks? The major reason why the cumulative system has been thought of incorporating is to avoid the possible or alleged misuse of sports merit marks. In some quarters, people still feel that there has been some kind of misuse by the students. In that, people tend to participate more at the state level tournaments, and then they don't undergo the rigors at the taluka level and district level. Will this new policy of giving marks be implemented right in this academic year? Yeah, the Goa Board's endeavor is to exactly do that, so that the students are well informed and it could be implemented from the year 2013-14. Would they be added to the aggregate marks of the student in the report card? सगळ्यात महत्वाची अशें डिसिजन जालां की हे मार्क्स भुरग्याच्या टोटली भितर एग्रिगेटी भितर ॲड करचे आनी त्या प्रमाणे 10वी आनी 12वीचे जे आसता ग्रेडिंग सिस्टम आशिल्ल्या कारणान ultimately marks make a grade. Which are the highlights of the sports disciplines which have been categorized into A, B, C? A category we have archery, athletics, badminton, boxing, chess, football, hockey, men and women, judo, kabaddi, being a medal winning sport at the Asian level for last so many years, swimming, and of course diving, sports for deaf, table tennis, taekwondo, weightlifting, yachting, beach volleyball, water polo, basketball, squash, volleyball, karate, bodybuilding, baseball, and Special Olympics. What strategy would you have to make through the Directorate of Sports to execute this plan properly now? There would be more emphasis, there would be more attention and concentration on these games vis-a-vis the B category or C category sport, with greater emphasis in terms of finance, infrastructure, exposure, coaching, training, diet support. I think the A category sports should do well at the national level. इतल्यान हे खबराचित्र हांगाच सोंपता. नमस्कार. तुम्ही पळयतात प्रुडंट. यू आर वॉचिंग प्रुडंट.